राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हो मान म्हाजे एक सामाजीक कार्य एक मान मेळ्ळो, कारण आयच्या युवकांनी सामाजीक क्षेत्रान येवचें, कारण प्रत्येक यूथ आयज मॉडर्नायजेशनान जगता आनी तो आपल्याच भोंवतणी जगता आसतना तेणीन समाजाचो विचार करचो, राष्ट्राचो विचार करचो. त्या खातीर समाजकार्यान फुडें येवपाची गरज आसा. ह्या वाटेर चलतना खास करून म्हटल्यार जेन्ना आमी स्वामी विवेकानंदाचे विचार पळयताले, कारण आमी एक युवक कसो आसावा आनी हे जेन्ना स्वामी विवेकानंदाचे विचार वाचता ते विचारांसून यूथ कसा घडपाक जाय, सो हेचे वरसून कळटा. सो ते विचार घेवन आमी फुडें वतकूच आमी देशा खातीर काम करपाक पावता. जेन्ना सामाजीक कार्याचो प्रवास हो म्हाज्या सेंट झेवियर कॉलेज हायर सेकंडरींतल्यान सुरू जालो NSSच्या माध्यमांच्यान. त्याच बरोबर तो जेन्ना सेंट झेवियर कॉलेजीन शिकता आसतना NSSच्या माध्यमांच्यान परत स्टार्ट जालो. त्याच बरोबर गोवा युनिवर्सिटीचो UR आनी UFR म्हणून निवडून आयलो आनी गोवा युनिवर्सिटीच्या कावन्सिलान काम करपाची संदी मेळ्ळी. तेन्ना खुबशे स्टुडंटाचे विशय हाताळपाक मेळ्ळे आनी जशें म्हणटा की एखाद्या मनशाक खंयच्याय गोश्टीची मजा जाली की ती एडिक्शन जाता आनी हें एडिक्शन जातकूच त्या मनशाक त्या क्षेत्रान वयचो पडटा. सहज म्हाका नेहरू युवा केंद्राच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक म्हणून म्हाजी नेहरू युवा केंद्र पणजे निवड जाली आनी नेहरू युवा केंद्रान म्हाका मार्गदर्शन दिवपी आनी म्हाजे गुरू सर कालिदास घाटवळ यांच्या मार्गदर्शनान हांव कार्यक्रम करपाक हातान घेतले. तेणी आमी जशें म्हणटा की स्वामी विवेकानंदाचे विचार आमचे कडेन आसा, पण स्वामी विवेकानंद फिजिकली आमच्या मदीं ना, पण आमकां जर फिजिकली स्वामी विवेकानंदाच्या रुपान सर घाटवळ सर आमकां जे मार्गदर्शन दिता ते हितूनसून आयज यूथ फुडें सरता. कारण युथा मदीं जे यूथ कसो आसपाक जाय हे सर आमकां मोटिवेट करून सांगता. आयज गुणाजीत न्ही तर राजकारणान सुद्दां अशे कितलेशे मोठ्या पदाचेर लोक आसात ते सराच्या मार्गदर्शनान फुडें सरला. खरे कार्यकर्ते आनी युवक घडोवपाचें काम म्हजे सर कालिदास घाटवळ सर करता आनी त्या खातीर हे जे फुडें सरता सगळे युवक. हो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हो म्हाज्या सामाजीक कार्याक जी फाटलीं 5 वर्सां हांवें सामाजीक कार्य केलां ताका एक मेळिल्लो मोठो मान आसा. आनी ह्या पुरस्काराच्यान म्हाका एक आनीक नवी उर्बा मेळ्ळा सामाजीक कार्य करपाची. सामाजीक कार्य हांवें फाटलीं 5 वर्सां ब्लड डोनेशन कॅम्प्स म्हणा, डेंटल चॅकअप कॅम्प्स, अवेरनस कॅम्पेन, कितलेशे जे विशय आसा सामाजीक विशय तेचेर आमचे अवेरनस चालू आसा. मागीर ट्रेनींग युथां खातीर ट्रेनींग, स्कील ट्रेनींग प्रोग्राम हे सुद्दां चालू आसा. हेचो एक पावती म्हणून हो नॅशनल यूथ अवॉर्ड म्हाका फावो जाला. एक्चुली जेन्ना म्हाका भारत सरकारचें इन्विटेशन आयिल्लें की पोंडिचेरी हांगासर नॅशनल यूथ फेस्टिवल जावपाचो आसा आनी ह्या फेस्टिवलाक खास करून गोंयच्यान आमंत्रीत केल्या बद्दल हांव भारत सरकाराचे धन्यवाद म्हणटा. पण कोविडाचे हे महामारी वाडल्या मुळे वचपाक मेळूंक ना. तोच कार्यक्रम ऑनलायन पद्दतीन जालो आनी ह्या कार्यक्रमाक खुबश्या गोंयच्या युवकांक वांटेकार जावपाची संदी मेळटली.